नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। संसद अधिवेशन तेकले मायनिंग कायदो दुरुस्तीचो प्रस्ताव सुकलो। मायन्स मंत्रालयात प्रस्तावाची फायल कुसली। नवे लोकसभे पयली मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय सोपिल्ल्यान जमा। मेरशे आयटी पार्काक थळाव्यांचो खर विरोध। प्रवीण चोपडेकाराक मारबडे प्रकरणावेल्यान निषेध सभा। लोकांक पार्क नाका आसतना रेव्हेन्यू मंत्री तेमाक पेटला म्हणून आरोप। स्कूल बॅगाच्या नावान भुरग्यांक हमालीची ट्रेनिंग। तेन्ना वयात फाटीक धोंगा पोंगा। स्कूल बॅगाच्या वजनात गोंयची स्कुलाय बरीच फुडें। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। आदलो गोवा संघचालक गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकाराची सक्रिय राजकीय इनिंग सुरू। मांद्र्या बीजेपी आड शक्ती प्रदर्शनाची तयारी। वेलिंगकाराच्यो मांद्र्या कार्यकर्ता बसका सुरू। शिरोडा मतदारसंघ परत काबीज करून काँग्रेसीचे नेटान यत्न। जनजागृती मेळाव्यात बीजेपीच्या कारभाराचो पोस्टमार्टम। काँग्रेसीकडेन बंड केल्ल्या शुभाशकूय उजरायलो। आणि आनुष गोन्साल्विसाच्या मिसिंग बॉडीच्या केशीत क्रायम ब्रांचीची चौकशी पूर्ण। फायल जाता चार्जशीट। जीएमसीचे दोगा निलंबित स्टाफाचे घाळपण लागीं सिद्ध। संसद अधिवेशनाक 8 दीस उरल्यात। मात मायन्स मंत्रालयाकडच्यान मायनिंग कायदो दुरुस्तीचो प्रस्ताव अजून मेरेन तरी मातूय फुडें सरिल्लो ना। संसद अधिवेशन 11 डिसेंबर ते 8 जानेर मेरेन चलपाचे। सुत्रां सांगता ते प्रमाण फायल मायन्स मंत्रालयात आशिल्ली तशी कुसता। केंद्रीय पावंड्यार कोणूच फुडें सरना जाल्ल्यान नवे लोकसभे पयली मायनिंग परत सुरू जावपाची शक्यताय जवळ जवळ सोपिल्ल्यान जमा। मायनिंग पीपल्स फ्रंट मंत्री राजकीय पक्ष आणि मायनिंगातल्या जागोरदारांचे उमरे जोरून कशें तरी करून एकदाचे गोंयचे मायनिंग परत सुरू करूंक सोदता। मुख्यमंत्री पर्रीकारांनी केंद्राक मायनिंगाचेर एक न्ही कितलेशेच खेपो बरोवन जाले, मात ताचे पत्र व्यवहाराक दिल्लींतल्यान कोणूच जाप सुद्दां दिवंक सोदिना। यूपीए सरकारा वेळार तेन्नाचो पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि बाकीच्यांचो जागोरदारां बरोबर मायनिंगाचेर 3 बसका जाल्ल्यो। आताच्या प्रधानमंत्र्यान खंय मायनिंगातल्या शिष्टमंडळाक अजून अपॉइंटमेंट सुद्दां दिल्लो ना। दुरुस्ती विधेयकाची प्रक्रिया पळयल्यार येता त्या संसद अधिवेशनात कायदो दुरुस्तीक येवप कठीण। मायन्स मंत्रालयान विधेयक दुरुस्तीचो ड्राफ्ट तयार करून तो कायदो मंत्रालयाक धाडचो पडटा। कायदो मंत्रालय तो ड्राफ्ट अप्रूव्ह करून परत मायन्स मंत्रालयाक धाडटा। मागीर तो मायन्स मंत्रालय कॅबिनेटाक धाडटले। थंय तो पास जालो जाल्यार उपरांत तो संसदे मुखार येवपाचो। संसदीय कामकाज समितीन ते संसदेच्या कामकाजांत ते विधेयक घेवपाची तजवीज करची पडटा। अधिवेशनाक आतां फक्त 8 दीस उरल्यात। मायन्स कायदो दुरुस्ती विधेयका विशीं मोदी सरकारान कसलीच ठोस पावलां उखल्लेली दिसनात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मायन्स मंत्रालयान कसलोच ड्राफ्ट तयार केल्लो ना। कसलीच फायल कायदो मंत्रालया कडेन धाडूंक ना। इतलेंच न्ही तर मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्राक धाडिल्ली फायलूय तश्शी पडल्या। प्रुडंटान दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकाराक विचारले। अधिवेशन 8 जानेराक सोंपपाचें। मोदी सरकाराचेर ताका खंय पुराय विस्वास। मायन्स कायदो दुरुस्ती विधेयक 11 डिसेंबर ते 8 जानेर मेरेन केन्नाय येवंक शकता म्हूण तो अजूनय उलोवन दाखयता। सध्या केंद्रांतले बीजेपीवाले 5 राज्यांचे विधानसभा वेंचणुकांनी बिजी। वेंचणुकांचे निकाल 11 डिसेंबराक। गोंयचे खासदार आमदार मंत्री सांगता ते प्रमाण 11 डिसेंबरा उपरांतूच मायनिंगाचेर कितें तरी विचार जावंक शकता। बीजेपी खंय केंद्रा कडेन संपर्क दवरून आसा। मजगतीं 11 ते 13 डिसेंबर मेरेन गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान दिल्ली जंतर मंतराचेर धरण्याची तयारी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। स्कूल बॅगाच्या नावान भुरग्यांक हमालीची ट्रेनिंग। तेन्ना वयात भुरग्याच्या फाटीक धोंगापोंगा। 10वेच्या भुरग्यांचो क्लासवर्क, होमवर्क आणि टेक्स्ट बुकाचे वजे धरून सहज 6-7 किलांक तेंकता। मुळाव्या शाळांनी स्कूल बॅगा साधारण 3-4 किल। केंद्रीय मनीसबळ मंत्रालयान 10वेच्या भुरग्यांक घाल्ल्या 5 किलांची आणि प्रायमरी भुरग्यांक 1.5-2 किलांचे स्कूल बॅगाची मर्यादा। गोंयच्या परिस्थितीचेर प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। इतलो तेंप शाळा स्कुलांनी भुरग्यांचेर अभ्यासाचो मानसीक ताण कमी करपाचे यत्न जातले। आतां प्रकरण स्कूल बॅगाच्या शारिरीक वजाचेर पावलां।
क्लास वर्क, होमवर्क आणि टेक्स्ट बुकां मेळून स्कूल बॅगाचे वजन भुरग्यांच्या ताकी भायर पावला. आता वो भुरग्यांच्या मानवाधिकाराचो प्रश्न जाला. मनीसबळ विकास मंत्रालयाक हाची आता जाणीव जावंक लागल्या. मंत्रालयान भुरग्यांच्या खानार वजन कमी करूंक म्हूण मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. पयलीं ते 10वे मेरेनच्या भुरग्यांनी चडांत चड कितल्या वजनाची बॅगां व्हरप तेंय स्पश्ट केलां. गोंयच्या शाळा स्कुलांनी हो स्कूल बॅगांचो प्रकार भुरग्यांच्या ताकी भायर पावला. तन्न्या फाटीच्या कण्याक भुरगेपणांत हुस्पोंग. पयलेच्या भुरग्यांचे स्कूल बॅग चडांत चड 1.5 किल आसूं येता. आसा 3 किलांचे, 1.5 किल मायज. दुसरेच्या भुरग्यांचे बॅग 1.5 किलोचे आसूं येता, मात आसा 3 किलांचे, ताकी भायर 1.5 किल वजन मायज. तिसरेच्या भुरग्याच्या बॅगाचे वजन 2 ते 3 किल आसूं येता, ते 3 किल मेरेन आसता. चवथेच्या भुरग्यांची बॅगां 2 ते 3 किल मेरेन आसूं येता, आसता 4 किलांची, सादारण 1 किल मायज. पांचवेच्या भुरग्याचे हाल पळयात. बॅगांचे वजन 2 ते 3 किला मेरेन आसूं येता, मात खरें आसता 5 किलांचे म्हऱ्यान, 2 किल मायज. 6वेच्या भुरग्यांची बॅगां चडांत चड 4 किलांची आसूं येतात, मात आसता 6.5 किलां म्हऱ्यान, म्हळ्यार सादारण 2.5 किल मायज. 7वेच्या भुरग्यांची बॅगां 4 किलांची आसूं येतात, मात ती 1/2 किलो मायज, म्हळ्यार 4.5 किलांची. 8वेच्या भुरग्यांचे बॅग 4.5 किलांचे आसूं येता, मात आसता सादारण 6 किल, 1.5 किल मायज. 9वेच्या भुरग्यांचे 4.5 किलांचे बॅग आसूं येता, मात आसता 3 किलां म्हऱ्यान. हो एकूच अपवाद. हे पिरायेक भुरग्यांची मातशी मॅच्युरिटी वाडिल्ल्यान खंय भुरगीं पुस्तकां कमी व्हांवयतात म्हूण शिक्षकांचेच निरीक्षण. मात 10वेंत परत पालकांच्या अपेक्षांचे स्कूल बॅगांत वजें. नर्सरीच्या माणकुल्या भुरग्यांची बॅगां पसून 1 किलाची. जेरी डिसोजान ताच्या भुरग्याचे बॅग हाड व्हर करूंक मनीस दवरला. भरपूर हेवी असता बॅग, हेवी असता कितले बट बॅगाचे बेल्ट पासून तुट्टा जो हानाक घालता तेन्ना बिकॉज इट इज हेवी आनी बिकॉज दिस रिजन ताका कोणाक 2 ल्हान स्कुटर नाडटा वता एक चेडूं ताका. म्हजे चेडूं 6थाक आहा, 6th आनी 7थाक 4 kg वयर असो करा म्हण. बट आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन म्हजे चेडवाचे बॅग मोर दॅन 4 kg आसता. ते म्हणटाली दादा आपल्याची दोनी भुजां दुखता, शोल्डर दुखता म्हणटाली बॅग घालून. सो एज अ पेरंट फील रोडूंक दिसता कित्याक एज अ फादर, एज अ डिसेबल फादर लायक म्हज्यान पर्सनली बॅग कॅरी करूंक जायना, ताका व्हरूंक जायना. प्रुडंटान हाडांचो दोतोर महेंद्र कुडचडकाराक ह्या बॅगाच्या प्रस्नांचेर विचारले. Ideal thing is that this backpack, as per scientific studies, should not be 10%, more than 10% of the body weight. So जे भुरग्याचें वजन जर 10 किल आसत जाल्यार ताचेर 1 किला वयर ताणें बॅग उखलो जायना, किंवा ताचें वजन 20 किल जर आसत आनी 2 किलां. सो वजन भुरग्याचें कितें आसा तो एजी प्रमाणे जें वजन आसता त्या प्रमाणे मागीर तितलें बॅग आसूं जाय. आतां हें जें बॅकपॅक आमी कॅरी करता ताका बेजिकली ताचेर मातसो रिसर्च जावंक जाय, कित्याक ताचो बॅकपॅकाचो डिझायन मातसो चेंज करप. म्हणजे हाफ ऑफ द बॅकपॅक यू कॅरी द वेट इन द फ्रंट अँड हाफ इन द बॅक, जाल्यार ताजेर ताण कमी जातलो. जी भुरगीं कंप्लेन करतात बॅकपॅकाची तांकां एक लक्षांत दवरूंक जाय की तांकां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आसता अशें न्ही, तांकां सायको सोशियल प्रॉब्लम आसूं शकता. तांचे मेंटल हेल्थ, whether they are happy, whether they have any family problems, or whether there is any depression. But these are the children who will complain of back pain more than normal children. जी भुरगीं एक्टीव आसता, खेळटात, तांचें वजन इज इन द नॉर्मल रेंज, तांकां हो प्रॉब्लेम हे बॅक पेन जाल्यार पसून ते कंप्लेन करनात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेर्शे आयटी पार्क नाका म्हणून थळाव्यांनी नेट धरला. चिमलच्या प्रवीण चोपडेकाराक मारबडे करपाचे प्रकरण निमाणे आयटी पार्का आड सभे मेरेन पावले. हल्ल्याचो निशेध करूंक म्हणून मेर्शे चिमला ग्रामसेवा मंचान सभा घेतली. थळाव्यांक आयटी पार्क नाका आसतना आयटी मंत्री रोहन कित्याक फुडें सरला काय म्हणून प्रस्न. मिटिंगेक आदली आमदार मंत्री विक्टोरिया मामी, आपाचो एल्विस गोम्स आनी कांय एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले. तुम्ही हांगा सगळे म्हाजेर एटॅक जाला म्हणून एकठांय जाल्ले आहात. तशेंच म्हाज्या भावांनी आनी भयणींनी हांगासर मिटींग अरेंज केल्ली आहा. भावानो भयणानो, जर तुमचे रगत शिजना जाल्यार प्रवीण चोपडेकाराची तकली फोडल्या ताका न्याय कोण दितलो हे तुमी सांगपाक जाय. तुमचे रगत शिजतले काय ना? मी एसोसिएशन नासतना जावं तेन्ना एकूच जाय आनी ते एकवटान आमी फायट दिवया आनी सोडचे न्हू आमचे गांव, आमी सांबाळया. आतां आमचो टायम येयला एक जावपाचो.
आमी सगळे एक जावंक जाय, एकामेकाक सांगून शेजाऱ्यांक सांगया, दुसरे कोण नासलेल्यांक तेंकां सजमावया आनी तोय आमचे सांबाळुया. हे आपल्याच्या स्वताक वावरता, आपल्याच्या स्वार्थीक फकत पयशे करपाक. आनी आमी सगळे हांव सजमता तुमी सगळे एक जातले आनी आमी एकठांय हे झूज आमी बाराबर झगडटले म्हणून. आनी आमी चिंतला आमी एक ऑर्गनायजेशन केल्लें आहा गोवा हेल्पिंग हँड म्हणून. आमी कालूच आमी रेजल्युशन घेतलेलें आहा पळय की आमी फूल सपोर्ट आमच्या ह्या टिंबेल ग्रामसेवे चतुर्थी मंचाक आमी सपोर्ट दितले आनी आमी सगळ्या तुमच्या लोकां मदीं रावतले आनी ह्या गांवांत केन्नाच वायट जावंक दिवचें ना. ह्या आदी आमी केन्ना वायट जावंक दिवंक ना आनी ह्या फुडें आमी सदांच हांव मामी आनी आमचे सपोर्टर तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. आदलो गोवा संघचालक गोवा सुरक्षा मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकाराची सक्रिय राजकी इनिंग मांद्र्या कार्यकर्त्या मेळाव्यान सुरू जाली. बीजेपी आड शक्ती प्रदर्शनाक महासभेची तयारी म्हणून कार्यकर्त्यांक एकठांय करपाचें काम असल्या मेळाव्या वरवीं सुरू जालां. खुर्ची आनी खाती आडावन प्रशासनाची वाट लायल्या म्हणून वेलिंगकारान आयतारा मांद्रेच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर बरीच चडाई केली. खाती जी एका मनशान 30-35 खाती आपल्या कडेन दवरल्या आनी ती खातीच चलना, ताज्यो फायली चलना. कशें चलतलो रे हें? श्रीमान शिवाजी महाराजांनी त्याच खातीर म्हणिल्लो राजकारणाची गती आतां अशी जाल्या. ते अशें सांगतात सरकार चलना, मुख्यमंत्री न्हिदला, लोकांक वेठीक धरल्या, जनतेक वेठीक धरल्या. आणि खंय जर ही परिस्थिती जर आशिल्ली जाल्यार राज्यकर्त्यांक रस्त्याचेर काडून नागडे करून तांची थिंड काडपाचे लोक. तुम्ही खेळटा लोक जिवनाशी. 3000 नोकऱ्यो आतां पडून आसात 10 महिने. नुकसान कोणाचें? शिरोडा मतदारसंघ परत काबीज करून पक्ष संघटना उबारपा खातीर काँग्रेसीन नेटान यत्न सुरू केल्यात. आयतारा पक्षान कांय ज्येष्ठ आमदार फुडाऱ्याक घेवन शिरोडा जागृती मेळावो घेतलो. फुडाऱ्यांनी बीजेपीच्या कारभाराचो पोस्टमार्टम केलो. काँग्रेसी कडेन बंड केल्या सुभाष शिरोडकाराकूय परत उजरायलो. शिरोड्याच्या मतदारसंघांनी पयलीं ताका मोग दिलो. शिरोड्या मतदारसंघात ताणें मोग पयला. पयले फावट तो शिरोड्या मतदारसंघाच्या लोकांचो राग कितें तो ह्या इलेक्शनाक तो पळयतलो. ज्या काँग्रेस पक्षान तुका निवडणूक केलो, पक्षाचो अध्यक्ष केलो, सगळे तुजे खातीर दिले, मंत्री केलो आनी ह्या पक्षाक तूं गद्दारी करता, ह्या लोकांक गद्दारी करता आनी असल्या पक्षाक वयता जो पक्ष गोंयाक डिवायड करपाक सोदता, जातीच्या नांवान धर्माच्या नांवान येता करप्शन करता, त्या पक्षान तूं प्रवेश करता. तुवें सादें उदक सुद्दां लोकां कडेन पावयना. इतले वर्सां तूं ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करून ह्या लोकांनी तुजेर विश्वास दवरलो आनी त्या लोकांक तूं सादें उदक 24 वरां दिवपाक शकलो ना. तुज्या निशेध करता. काँग्रेस पक्षाची एक सिस्टीम आसता, त्या सिस्टिमीत कार्यकर्त्यांक कन्सल्ट करून सगळें करून मागीर पार्टीच्या हायकमांडा कडेन उलोवन मागीर फायनलायज केलो. ताका मातसो लेट लागता, जातलो पूण म्हज्या वतान 1 म्हयनो 2 म्हयने आतां टायमूय आसा न्ही, म्हणटा मार्चा पर्यंत तरी आसा. 2 म्हयने पयलीं तरी डिक्लेअर करता की जो मनीस आमकां अर्द्यार सोडून गेला त्या मनशाक निवडून हाडप ना अशें लोकां भितर एक मत जाता. कोणा हाडप तें मागीर पळय, पूण ताका हाडप ना अशें एक वातावरण. Candidate will be declared by the party. We cannot declare candidates, and candidates will be in consultation with people. आनुष गोन्साल्विसाच्या मिसिंग बॉडीच्या केशीत क्रायम ब्रांचीची चौकशी पूर्ण. पोलीस आता चार्जशीट फायल करता. हळदोणच्या आनुषाची बॉडी 29 सप्टेंबराक जीएमसींतल्यान बेपत्ता जाल्ली. क्रायम ब्रांचीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण जीएमसीचे 3तले 2 निलंबीत स्टाफ, एचओडी आनी टेक्निकल असिस्टंटाचो ह्या केशीत घाळपणा जवळ सिद्ध जाता. सुमार 2 म्हयन्यांनी क्रायम ब्रांचीन आनुष गोन्साल्विसाच्या मिसिंग बॉडीच्या केशीन चौकशी पूर्ण केल्या आनी आता क्रायम ब्रांच चार्जशीट फायल करता. क्रायम ब्रांचीन चार्जशीटाचेर आपले काम चालू केला आनी म्हयन्या भितर केन्नाय चार्जशीट फायल जावंक शकता.
प्रुडंटाक मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण टेक्निकल असिस्टंट मच्छिंद्रनाथ जल्मी, पोस्टमॉर्टम अटेंडंट प्रकाश नार्वेकार आणि फॉरेन्सिकाचो HOD एडमंड रॉड्रिगीजाचे घाळपणान हे कर्म घडलां म्हणून कळटा. मात सध्या चार्जशीट खंय फक्त दोगां आड. एडमंड रॉड्रिग्स आणि मच्छिंद्रनाथ जल्मीच्या आड चार्जशीट फायल जातले. 29 सप्टेंबराक GMCच्या मॉर्गांतल्यान म्हापालिकेक विलो लावंक चुकीची बॉडी गेल्ली. कोणेच दावो केल्लो नाशिल्ल्या विशान नायकाच्या बॉडीच्या जाग्यार चुकून अनुषाची बॉडी म्हापालिकेक विलो लावंक दिल्ली. चवकशे उपरांत मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विशान नायक म्हणटा ताची बॉडी बॉक्स नंबर 223 दवरिल्ली. ताच्या उपरांत 223 बॉक्साक कितें तरी फॉल्ट आयिल्ल्यान ती बॉक्स नंबर 225 शिफ्ट केल्ली आनी हे करतना रेजिस्ट्रारार ते नमूद करपाक GMCचो स्टाफ विसरलो. सप्टेंबरान 223 बॉक्स रिपेर केले, मात तेन्ना विशांताची बॉडी आशिल्ली तशी तातूनच शिफ्ट केली ना. तातून अनुषाची बॉडी दवरली आनी रेजिस्टरांतल्यान चुकीच्या नोंदी प्रमाण विशांताची बॉडी समजून अनुषाची बॉडी म्हापालिकेक दिली. थंयच्या स्टाफान बॉडी नवीच दिसता म्हणून प्रश्नूय केल्लो, मात टेक्निकल असिस्टंट मच्छिंद्रनाथ जल्मी आनी फॉरेन्सिकाचो HOD एडमंड रॉड्रिग्सान खंय काना मनार घेतले ना. According to sources, investigating agency has not found any evidence of negligence or any other offence against third accused, Prakash Narvekar. Hence, he is not likely to be charge-sheeted in this matter. With Sridatta Kelkar, Mukesh Kumar for Prudent. आयतारा सावन क्रिस्तावांचो एडवेंट सीझन सुरू जालो. आता 24 डिसेंबर मेरेन हो सीझन चालू उरपाचो. नातालांच्या परबेची तयारी आयच्यान सुरू. जेजू क्रिस्ताच्या जल्म सुवाळ्याची तयारी. आयज सावन क्रिस्ती भाव भयणां आदवेंत काळाचो सुरवात करतात. हे काळान ते जेजूच्या येण्याची परबेक तयारी करतात. क्रिसमस जाका आमी म्हणटा, तशेंच क्रिस्त परतो येतलो म्हूण ते विस्वासान रावतात. आनी आयज आमकां जोड एकल्याक हो उगडास करता की आमचे दान मन सोदीचे वस्तूंचेर वचून चोरीच्या वस्तूंचेर सुयवारच्या वस्तूंचेर येवदेशी आमी एक दीस अकस्मात आयचे शुभन देव आमची जोडटी करून घेतलो तो आमकां मेळूं. काल साउथ गोवा एका हॉटेलान स्पेशल चिल्ड्रन्स जी डॅडीच्या होमान आसात तांकां एक क्रिसमस ट्री पार्टी आनी कॅरल सिंगींग प्रोग्राम आसलो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.